समग्र शिक्षणातल्या कॉन्ट्रॅक्टाचेर आशिल्ल्या टिचरांक थाकाय दिवपा खातीर सरकारी पावड्यार घोशणा जाल्यो, पूण अंमलबजावणी खंय? सरकारा कडल्यान आश्वासन मेळ्ळें. गोंय समग्र शिक्षणा खाला काम करपी कंत्राटदारी टिचरां खातीर 5% वर्सुकी वाड करपाचो प्रश्न परतून एक फावट राजकीय चर्चेत आयला. ऑक्टोबर 2024 वर्सा सरकारान आदेश दिल्लो आसून लेगीत ह्या शिक्षकांक तांचो प्रत्यक्ष फायदो अजून मेळना, असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. पळयात. विधानसभेत हो प्रश्न उपरासले उपरांत ऑक्टोबर 2024 वर्सा गोंय समग्र शिक्षणातल्या कंत्राटदारी प्रशिक्षकांक वर्सुकी 5% वाड करपाचो आदेश सरकारान जारी केल्लो. पूण 1.5 वर्सां उपरांत लेगीत हो निर्णय चालीक लावंक नाशिल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड पक्षान खर नाराजगी उक्तायली. शिक्षकांचो मान तिगोवन दवरून हो आदेश बेगोबेग चालीक लावचो अशी मागणी नेट धरता. दुसरे वटेन राज्यांतल्या सुमार 350 कंत्राटदारी शिक्षकांनी पगाराची असमानताय आनी सेवा अटी विशीं आवाज काडला. NEP 2020 खाला शिकोवपाची जापसालदारकी वाडली तरी पगार अजून 20,000 रुपया जैसे थे आशिल्ल्यान शिक्षकांची नियमितीकरण आनी पगारात सुदारणा करपाची मागणी वाडत आसा. सरकार फकत घोशणा करता असो आरोप करून आता ह्या विशयाचेर ठोस आनी बेगोबेग कारवाय करपाची मागणी जायत आसा. मजगती हे आदेश फकत कागदापुरतीच थांबल्यात, पूण प्रत्यक्षात केन्ना चालीक लागतले काय हाची आता सगळीच जाणां वाट पळयतात. तुमकां याद करून दिता, सातत्यान 2023 असो 2024 असो सातत्यान आमचे अध्यक्ष आदरणीय विजय सरदेसाय बाब हांच्यांनी जेन्ना एज्युकेशनाचो डिमांड येतालो, एज्युकेशनाच्या डिमांडा वेळार सातत्यान हांच्यांनी एक विशय लावन धरलो तो म्हणजे टिचरांचो. ते मागीर पार्ट टायम असो, कॉन्ट्रॅक्ट असो किंवा जे रिक्रुटमेंट जावन आसा ताजेर असो, एक लागचो काळजाचो विशय जो एज्युकेशन म्हणतो आमच्या पक्षाचो. सो पार्ट टायम टीचर जे आसा समग्र शिक्षा अभियानाचे हांची सॅलरी वाडोवची, कारण हे बरे शिकिल्ले टिचऱ्यो आनी हांकां सॅलरी म्हणजे सारकी कमी आसताली. सो सातत्यान तांचो इशू लावन धरिल्लो आनी तांची सॅलरी वाडोवची म्हणून आमी डिमांड केल्लो. ताज्या नंतर एसेंब्लीन काडटकच एश्युरन्स मान्य मुख्यमंत्र्यान दिल्ले की इम्प्लिमेंट करता आमी. मागीर ऑक्टोबरान 2024 डिपार्टमेंटान एक ऑर्डर काडली की पर्सनल डिपार्टमेंटाचे कॉन्फरन्स घेवन आमी 5% इन्क्रीज सॅलरी करता म्हणून. पूण आज ऑक्टोबर सोडून आता वी आर इन मे, ऑलमोस्ट एप्रिल 2026, म्हणजे 1.5 वर्स जावपाक आयले. 1.5 वर्स जाल्यार ऑर्डर इम्प्लिमेंट जायना. सरकाराची स्वताची ऑर्डर, स्वताची डिपार्टमेंटाची ऑर्डर आश्वासन ऑन द फ्लोर ऑफ मान्य मुख्यमंत्री दिता आदरणीय बाब विजय सरकार काडटकच, पूण ऑर्डर येता आनी ती इम्प्लिमेंट जायना. म्हणजे हातून स्पश्टपणान दिसून येता की रेड टेपिझम म्हणजे कशे तरी अडकून उरतात ते. सो आमी मागतात डिपार्टमेंटा कडेन आनी मान्य मुख्यमंत्र्या कडेन, एज्युकेशन मिनिस्टर नात्यान, की जे उतर दिल्ले, जे आश्वासन दिल्ले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस ते इम्प्लिमेंट करचे. कारण हे जे टिचऱ्यो आसात पार्ट टायम म्हणत किंवा कॉन्ट्रॅक्ट टिचऱ्यो आसात जे समग्र शिक्षण शिकत, दे ऑल्सो हॅव फॅमिलीज. ते फालचे पिढी घडयतात, फुडलो फुडार घडयतात भुरग्यांचो, आनी अशा वेळाचेर तांकां डिमोरलायज करप, तांकां सॅलरीचे इन्क्रिमेंट दिवन ते इम्प्लिमेंट करप ना, ही अत्यंत चुकीची गजाल आसा. सो आमी मागतात गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हणून की सरकारान ते ताबडतोब इम्प्लिमेंट करचे. आनी आमी फाल्यां डिपार्टमेंटाकूय बरोवन आज सांजे डिपार्टमेंटाक पत्र बरोवन ते याद करूनय दितले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.